म्हज्या भाव भयणांनो, आयची वाचपां आमकां एके भाशेन आमचें जिवीत बदलूंक, पातकी जिवीत सोडूंक आनी एक बऱ्या चाकरा भाशेन, विस्वासी चाकरा भाशेन जिवीत जिवंक आपयतात. हाच्या पयल्या वाचपांत सा पेद्र रोमकारांक आनी तेच भाशेन आमकांय उगडास करता की पातकाचें राज आमच्या जिविताचेर आसूंक फावना. तो म्हणटा तुमच्या कुडींचेर पातकान राज चलोवचें न्हय. कित्याक म्हणटा काय तो, कित्याक बातिजमा वरवीं, हेर साक्रामेंता वरवीं आनी आमच्या क्रिस्ती भावार्था वरवीं आमी पातकांतलीं भायर सरल्यांव. आमी पातकाच्या गुलामपणांतलीं मेकलीं जाल्यांत. आमी देवाचीं भुरगीं जावंक पावल्या, देवाचो मोग अणभवूंक पावल्या. आनी हाका लागून सांत पावलू आमकां पातोक सोडूंक लायता. तो आमकां आमचें हें नवें जिवीत आसा तें देवाक जाय तशें जिवंक सांगता. आमी पातकाचे गुलाम न्हय, पूण देवाचीं भुरगीं कशीं जावन देवाचे येवजणे प्रमाणे जिवीत जिवंक तो आमकां आपयता. म्हज्या भाव भयणांनो, आमी ओस्कोत मनशां. जायते फावटी आमी पातकांत पडटा, ताळणेंत पडटा आनी देवाकूय तें खबर आसा. देवाक आमी परफेक्ट मनशां जावंक नाका. ताका आमी ताचे कडेन विस्वासी रावलोलीं जाय, ताका चिटकून रावलोलीं जाय. आनी ताका लागून तो आमकां पातकांत पडल्यारूय ताचे लागीं परतून येवंक सांगता, ताचे लागीं परतून येवंक फरमायता. आमी पातकांत पडून पातोक सोडूंक, दुसऱ्यांक बोगसूंक, दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक तो आमकां आपयता. आनी हेंच सोत आमकां ह्या पयल्या वाचपांत मेवता. तेच भाशेन आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां 2 वेपारी सांगता. आनी हाचे वरवीं तो आमकां कशे भाशेन ताची पाटलावदारां जावंक जाता तें शिकयता. पयली वेपार आमकां तयारी करूंक आनी जागृत रावंक सांगता. जेजू म्हणटा घराच्या दोनीक चोर केन्ना येतलो तो खबर आसली जाल्यार तो जागृत रावतालो आसलो आनी आपलें घर फोडूंक दिवचो नासलो. हाचो अर्थ कितें? जेजू आमकां चोर येवच्या आदीं जागृत रावत म्हणटा, चोरी जावची पयलीं जागृत रावत म्हणटा? नो. तो आमकां एके भाशेन आमकां ओत्मीक वाटेन, ओत्मीक रुपान जागृत रावंक सांगता. ताच्या येण्याक आमी सदांच जागृत रावंक गरजेचें. आमकां खबर ना जेजू केन्ना येतलो तो, आनी हाका लागून दर दिसा आमी भावार्थान, मोगान, तयारेन जिवंक जाय. आनी आमी कशे तरेन ही तयारी करूंक जाता? तयारी करूंक आमी मागण्यांतल्यान करूंक जाता. दर दिसा मिसांत वांटो घेवन, साक्रामेंतांत वांटो घेवन, एकामेकाची सेवा चाकरी करून, देवाच्या उतराचेर नियाळ करून आमी ही आमच्या काळजाची तयारी करूंक जाता. आनी तीच आमकां जेजू सांगतात की दर दिसा आमी थोडो वेळ मागण्यांत सारून पवित्र मिसा भेटेन वांटो गेलीत जाल्यार आमी त्या बऱ्या चाकरा भाशेन जावंक पावतले. जो आपल्या दोन्याची वाट येवची, परत येवची सदांच पळयता. आनी असलो चाकर जेजू म्हणटा तो खरेंच सुभागी. आनी असलो चाकर आनी चाकरीन जावपा आमकां जेजू आज आपयता. ती दुसरी वेपारींतल्यान आमकां जेजू सांगता की आमी आमची जबाबदारी विस्वासीपणेन करूंक जाय. तो म्हणटा जाका चड दिल्लें आसा ताचे कडेन देव चड मागतलो. आमकां सगल्यांक देवान जायतीं देणी दिल्लीं आसात आनी ती देणी आमी दुसऱ्यांच्या बरेपणाक वापरची वो न्हय ती आमचेर दल्लें आसा. आनी जेजूक आमी जाय ती दुसऱ्यांक वापरलीं. जोरी तर आमी आमकां गिन्यानान देवान बोल्लें आसा जाल्यार आमी तें दुसऱ्यांक मार्गदर्शन दिवंक वापरूंक या. आमकां थोडी गिरेस्तकाय आसा जाल्यार आमी दुसऱ्यांक गोरिबांक ती थोडी दिवंक, तांकां आदार करूंक वापरूं या. आनी अशे तरेन आमी आमची तयारी करूंक जाता. दर एक देणें अर्थ बरीत केन्ना जाता जेन्ना तें आमी देवाक वाखाणणी करूंक आनी दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक वापरता तेन्ना तें अर्थ बरीत जाता. तर म्हज्या भाव भयणींनो, ह्या मिसा भेटेंत आमी हाच्या वाचपाचें नियाळ करतना देवाचे विस्वासी चाकर जावंक मागुया. आनी तेच भाशेन
आमच्या काळजांचे देवाचे राज चलोव म्हूण ह्या मिसा भेटेंत आमी मागुया. आमेन.